मारिया, जुसे आनी जेजू हांचो हो कुटुंब. आमी आयच्या वाचपांतल्यान पळयलां ती जेजूची आवय बापूय धार्मीक मनशां आसलीं. ताका लागून जे कायद्या प्रमाणे तांणी करचें आसलें तें करूंक ती 2 वर्सां जेरुजलेम वेतालीं, धार्मीक कायदो पाळूंक घेवून. म्हणजे धार्मीक कायद्याची निगा करूंक. आनी कसलो कायदो तो? देवाक मान दिवंक. आनी दुसरें आमी पळयता तें म्हळ्यार ती उस्क्यान भरलेली मनशां आसलीं. जेजू सांडटा तेन्ना ती जेजूक सोदूंक पावतात 3 दीस. आनी उपरांत जेजू तांकां मेळटा तेन्ना तांचें समाधान जाता. तिसरें आमी पळयता तें म्हळ्यार जेजू तांकां मेळ्ळे उपरांत जेजू तांच्या काल रावता. तांकां कालतो रावता अशें आमकां आयचें शुभ वर्तमान सांगता. पवित्र कुटुंबांत ह्यो वस्तू आमी पळयता. एकामेकाची निगा ती घेतालीं. आनी आयच्या दिसा आमी कुटुंबाचेर कित्याक नियाळ करता जायत? कित्याक जायत आमी नियाळ करता कुटुंबाचेर? कुटुंब आमकां चड गरजेचें. कुटुंब ना जाल्यार मनशाकूड ना जाता. आनी दुसऱ्या अर्दान कुटुंब म्हणल्यार जशें आमकां विश्व वातिकन सभेंतल्या एका डॉक्युमेंट लुमेन जन्सिओ 11 ह्या हातूंत मेळटा तें म्हळ्यार तें आमकां सांगता पवित्र सभा म्हणल्यार एक घरगुती पवित्र सभा. म्हणजे घरांतली पवित्र सभा, डॉमेस्टीक चर्च